भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान 500 लोक मेले, 250 लोक मेले जाल्यार तांकां काय परवाना, ते वांगडाच ते मारपाक, तांकां कांयच पडलें ना भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक. हांव मिस्टर प्रमोद सावंत, तुका हांव गोंयच्या हिताक लागून सांगता, तूं गोंयकाराक लागून काम करता काय तूं स्वताक लागून काम करता? भारतीय जनता पार्टी सरकारान गोंयच्यो खुर्च्यो ज्यो आसा न्हय खाली करपाची आनी सरकार हो डिझॉल्व करपाक जाय मागता. हे सरकार मेजॉरिटीन येयलें आनी हेंच्यांनी काँग्रेसींतले 8 आमदार फोडून आपल्या वाटेन येयले. हे पयलीं महापाप. कित्याक सांग, तुमी जेन्ना मेजॉरिटीन येयले तेन्ना बस आनी सरकार चलया मरे. ऑपोजिशन फोडपाची कित्याक गरज आसलेली? आयज आमी सीएमा कडेन जे मिनिस्ट्री आहा, मायनिंग डिपार्टमेंट जावं, एड्युकेशन डिपार्टमेंट जावं, सगळ्याचेर डाग लागलेलो आसा. एक मिनिस्ट्री आयज एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचो स्कॅम जाल्लो आयकता आमी. भाऊ साहेब बांदोडकरा फाटल्यान खंयचोच सीएम बरो जावंक ना. खंयचोच सीएम, हे शंकर पळोवचीचे स्टेटमेंट, भाऊ साहेब बांदोडकरा फाटल्यान खंयचोच सीएम बरो जावंक ना. 40 लायसनां हायवेचेर दिले, जे जाग्यार तुमी दिवंक शकना, ती लायसनां ह्या सीएमान दिले आनी हो सांगता आपूण गोंयान राखतलो म्हणून. एक्सायज डिपार्टमेंट स्पेशल आमी मुद्दम तेजेर एड्रेस करपाक येयल्या की गोंयान जो सरकार जो चलता तेजेर अंदागुंदीचो वेव्हार चालू आसा आनी गोवोरमेंटाक जो रेव्हेन्यू येवपाक जाय आफ्टर टुरिजम डिपार्टमेंट आमकां गोंयान जास्त रेव्हेन्यू मेळटा तो म्हणटा तो हितून सोऱ्यांसून मेळटा, लिकरांसून मेळटा. लिकर म्हणटकूच तुमी आतां विचाराक पडटले सोरो खंयसून तयार जाता आनी कितें जाता. तर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जे आसा गोंयान, इंडस्ट्री मिनिस्टर जो आसा, कोण आसा आयज इंडस्ट्री मिनिस्टर? बाब मोविन गदुल्लो. तेजे कडेन पंचायत मिनिस्ट्री तेजेच कडेन आसा. आनी जो सोऱ्याक जो रॉ मटेरियल जो येवपाचो आसता, रॉ मटेरियल हो कंटेनर जे येतात आयज, कंटेनर खंयसून गोवा बॉर्डर जी येतात किंवा आमची कर्नाटकाची बॉर्डर जी आसात, महाराष्ट्राची बॉर्डर जी आसात आनी खंयसून गोंयची बॉर्डरीसून जो सोरो जो येता हो कंटेनरासून येवपाचो आसता. आनी कंटेनरासून रॉ मटेरियल जो येता न्हू तो हाडून इंडस्ट्रीन घालता, इंडस्ट्रीन. आनी इंडस्ट्रीसून जेन्ना परत जेन्ना जो पॅकेज जेन्ना वयता, आतां कंटेनर खाली काय वयचो ना, ते येताना कितें घेवन येतात आनी वयताना कितें घेवन वयतात. काल तुमकां प्रचिती येयला आसतली धारगळे म्हाखाजन, जो सोऱ्याचो कंटेनर जो आसा ताका अकस्मीत उजो लागलो. उजो लागून भितरसून इल्लिगल सोरो जो आसा, जो बेकायदेशीर सोरो जो आसा, खंय प्रोडक्शन डुप्लिकेट सोरो जाता तेजेरसून गोंयच्या लोकांक कळ्ळें. तेन्ना इंडस्ट्री मिनिस्टर जो रॉ मटेरियल जो हांकां अलॉट करता तांकां कित्याक लागून म्हणटा हांव की गोंयच्या गोवोरमेंट जो आसा न्हू तांकां आयज सबसिडी मेळटा. जो कोण येता इंडस्ट्रीनसून तांकां सबसिडी मेळटा, तितूनसून तो आयज सोरो तयार करता आनी कितें करता, प्रोडक्शन तयार करतात. भितरसून भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक हांवें कित्याक लागून ताका प्रभाकर पणशीकराक असो म्हटला की तो कितलोय जालो तरी आयज पासून तो कांयच करपाक तयार ना. फाटल्या दिसांनी आमी पेडण्या पोलीस स्टेशनाचेर आयज जो PI जो आसा, लोकरे साहेब जो आसा, 2023 आसा तो आयज पासून थंयसरूच आसा. तेजे कडेन आमी स्पेशल एप्लिकेशनां दिल्ली की हरीश प्रभाकर नायक हेणी डुप्लिकेट सोऱ्याची चलनां तयार केल्ली आनी तेजेर आमी कंप्लेंट दिल्ली. आमी दिल्ली कंप्लेंट, स्वता कंप्लेंट दिल्ली की तेजेर FIR जावपाक जाय म्हणून. पूण हांगा पेडण्या पोलीस स्टेशनांत तोंडा समोर सेंट्रल बँक आसा. हांवें कंप्लेंट दिना फुडें आयज पासून पेडण्या पोलीस स्टेशनाचो PI हरीश हो आमचो लोकरे साहेब जो आसा न्हू, आयज पासून तेजेर FIR करूंक ना. आतां जाला कितें भानगड हितून, ती डायरेक्ट आयज जो प्रभाकर पणशीकर जो आतां तुमकां म्हटला, एक्चुली नांव घेवपाक कित्याक लागून म्हणचें पडटा, आमकां अधिकार आहा उलोवपाक. भारतीय जनता पार्टी सरकारान जर कोणाचेर कितें जर आरोप जर केलो जाल्यार हांव आयज पासून म्हणटा, गोंयचो चीफ मिनिस्टर तेन्ना होम मिनिस्टर आसलो, आयजूय होम मिनिस्टर आसा, पूण आयज पासून तेजेर आयज FIR कित्याक लागून जावंक ना? हरीश प्रभाकर नायकाचेर आयज पासून FIR जावंक ना. पूण एक्सायज कमिशनर जो आसा न्हू तेणी डायरेक्ट फायल काडली, कंप्लेंट काडली आनी विजिलन्साक दिली, एंटी करप्शन ब्युरोक दिली. एंटी करप्शन ब्युरोन ती आयज तेन्ना केन्ना घेतली, 23/07/2023 तेजी केस रजिस्टर केली आपणा कडेन आनी ते एंटी करप्शन ब्युरोन किंवा कमिशनर ऑफ एक्सायज येवन पणजे हांगा पेडण्या पोलीस स्टेशनान कंप्लेंट करपाक जाय आसली. ती तेणी आयज पासून केल्लेली ना. पूण आयज एंटी करप्शन ब्युरोन तेजे कडल्यान स्टेटमेंट बरोवन घेतलो, कोणा कडसून तोंडासून बरोवन घेतले की हेजे 15 ते 20 पेजीस आसा. हे म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट अंडर RTIचे हितून तेणी कितें म्हटलां आयज हरीश प्रभाकर नायकान की डुप्लिकेट चलनां जी आसा, डुप्लिकेट रबर स्टॅम्प सेंट्रल बँकेचे आसा न्ही ते आपूण तयार केल्ले आनी तो जर इतले जर म्हणटा तर पळय हे जो डॉक्युमेंट जो आहा सेंट्रल बँकेचो डॉक्युमेंट हो तुमी पळोवंक शकता अंडर RTI. एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या कमिशनरा कडसून हांवें डॉक्युमेंट घेतला. तितून तेणी 7 चलनां म्हाका जी दिल्ली, डिफरंट हे आसले, सील आसले.
तुमकां खबर आसतली गोंयच्या लोकांक की आमी जेन्ना बँकीन जेन्ना चलन फारीक करपाक वयता गव्हर्मेंटाचें किंवा आमी इतर चलन फारीक करपाक येता तेन्ना एक सील जो आसता न्हू बँकीत जो सील जो घेता चलनाचो तो स्क्वेअर आसता आनी जेन्ना स्वताचे जेन्ना करंट अकाउंटाचे किंवा सेव्हिंग बँकेचे अकाउंटाचे जेन्ना बँकीन जेन्ना आमी पयशे फारीक करपाक वयता तेन्ना आमकां आमची रसीद आसता तेजेर रावंड सील आसता. हेणी हरीश प्रभाकर नायकान न्हू हेचो गैरफायदो घेतलो आनी कोट्यांनी रुपया एक्चुली हेंच्यांनी फारीक केलेले आहा तेका. हांगा पेडण्या म्हालान अरंबल सारखे बिचाचेर डिफरंट पार्टी जाता डिफरंट आनी कितें आयटम जातात खूब कितें जाता तितूनसून भायल्या भायर तेका तो लायसन्स दितालो. आयज आमी तुमकां सांगपाक कित्याक लागून करता की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान एक्सायज डिपार्टमेंट आयज प्रमोद सावंता कडेन आसा. सगळे डिपार्टमेंट तेज्या हातीन असल्या कारणान हरीश प्रभाकर नायकान कदाचित हे इलेक्शन हे जे आसा न्हू एक्सायज कमिशनराचे भितर व्हडले धेंडे जे आसा ते भितर इन्वॉल्व आसा म्हणून तेजेर FIR ते करिना. आयज गोंयकारांक हांव विनंती करता गोंयकारांक हेचेर हांव लक्ष केंद्रीत करपाक तुमकां हांव सांगता. कित्याक लागून भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान इतले बळजबरी वारलेली आसा. आयज कंटेनर भरून वयतात ते. आमी आयज डिमांड करता प्रेस माध्यमांसून आयज की एक्सायज कमिशनचो अड्डो जो आसा पत्रादेवी आसा परत ते सायडी वयशीर कर्नाटकाची बाउंड्री वयताना मोले आसा आनी हांगा आमचे किरण पाणी आसा हे 3 आनी कारवार वयताना पोळे आसा थंयसर हेंच्यांनी व्हडले स्कॅनर हांगा बसोवपाक जाय. कंटेनर येतात तुमी पयला आसतले. आतां फॉर एग्जाम्पल हांव मातसो प्रेस मातसो 2 मिनटां मातसो सुबेज जातलो मातशें तुमी गोंयकारांक लागून हांव नमूद करता हेचें. कित्याक लागून जेन्ना कंटेनर जेन्ना हांगासून भरून वयता हांगासून एक जर फार्मास्युटिकल कंपनीक जर वयता फार्मास्युटिकल कंपनी कितें करता लास्ट आपल्या हेजेर सील करता आनी तेजेर मारता आनी एक्सायज डिपार्टमेंटाचे मनीस हांगा आमच्या पत्रादेवी ते ओपन करिना. आतां फार्मास्युटिकल कंपनीचे सील जर ओपन करिना तर ओपन कोण करतलो भितर मटेरियल कितें घेवन वयता. फाल्यां सकाळी अशेंच फार्मास्युटिकल सुद्दां कंपनी हांव नांव घेना खंयच्या कंपनीच्या की हांव गोंयकारांक लागून उलयता. फाल्यां सकाळी फार्मास्युटिकल कंपनी म्हणटले आमचे तुमी नांव पिड्ड्यार करता. आमकां गॅरंटी ना. आयच्यान आमकां कळ्ळां की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जो सोरो एक्सपोर्ट जाता डुप्लिकेट तेंचे कोण तरी धेंडे हांगा इंडस्ट्रियल एरियेन जी कोणाची डेड इंडस्ट्री आसता बंद असतात ते आपूण हायराक करतात आणि ते हांगासून डुप्लिकेट सोरो तयार करतात आणि कर्नाटका महाराष्ट्र राजस्थान हे BJPचे केंद्र शासित जे प्रदेश जे आसा थंय हो सोरो व्हरता आणि इलेक्शनाच्या टायमार ते यूज करता डुप्लिकेट सोरो म्हणजे लोकांचे जिवा कडेन तुमी एक तरी हानी खेळता लोकांचे जिवा कडेन तुमी खेळतात. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान 500 लोक मेले 250 लोक मेले जाल्यार तांकां काय परवाना ते वांगडाच ते मारपाक तांकां कांयच पडलें ना भारतीय जनता पार्टी सरकाराक. मनशांक मारप म्हणजे तांकां भिगून मारप कशें जाल्लेलें आसा. भारतीय जनता पार्टी सरकारान गोंयच्यो खुर्च्यो ज्यो आसा न्हय खाली करपाचे आनी सरकार हो डिजॉल्व करपाक जाय मागता. कित्याक लागून गोंयच्या लोकांक खूब त्रास जाता. गोंयच्या लोकांचो रेव्हन्यू हे बुडयतात आपणाक जाय तशें वागतात. कंटेनर हांगा सोरो धरतात. 300 400 कोटीचे हांगा करप्शनां जातात. आज कोर्टान धांवचो पडटा प्रत्येक गोष्टीक हायकोर्टाक इन्वॉल्व जावचो पडटा प्रत्येक गोष्टीक डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक इन्वॉल्व जावचो पडटा. प्रत्येक गोमंतकी आयज जो आहा न्हू आयज असो हो जाल्लो आसा की ह्या सरकारान जे येयल्ल्या दिसा कितें ना कितें जाय खुनी मारया. आतां आमचो मेन मुद्दो आहा म्हणटा तो FIR जावपाक जाय म्हणून आमी हे केल्लेले आसा. कोणाचेर FIR? हरीश प्रभाकर नायक आयज दिल्या आमी हेच्या पयलीं 7 कितले कंप्लेंट दिल्ले टोटल 7 कंप्लेनी दिल्या आमी अजूनपर्यंत ऍक्शन ना. अजून पर्यंत हो आमचो पेना. आमी सध्या भारतीय जनता पार्टीचे जे सरकार पळयता जे मेजॉरिटीन येयलेले आणि हे सरकार मेजॉरिटीन येयले आणि हेंच्यांनी काँग्रेसीतले 8 आमदार फोडून आपल्या वटेन येयले. हे पयलीं महापा कित्याक सांग तुमी जेन्ना मेजॉरिटीन येयले तेन्ना बसा आनी सरकार चलया मरे. ऑपोजिशन फोडपाची कित्याक गरज आसलेली. गरज हांकां कित्याक आसलेली तर हांकां हे सगळे इलिगल कारनामे करपाक जाय आसले म्हणून गरज आसलेली म्हणून हेंच्यांनी ऑपोजिशन फोडले आणि ते 8 जाण जे हेंचे कडेन गेले तेंच्यांनी आयज गोंयकारांचो विश्वासघात केलो म्हणून आयज लोकांक हक्का खातीर झगडपाची पाळी येयली. आयज आमी ईच एंड एवरी डे आझाद मैदानाचेर नाका सगळे कडेन आमी प्रोटेस्ट पळयता आनी हे प्रोटेस्ट कसले इलिगॅलिटीजाचे प्रोटेस्ट. काल आतां एक ट्रक थंय म्हाकाजनान जवळो म्हणून कळ्ळो की तो लिकर व्हरतालो म्हणून. आयज परत पेडणे एक ट्रक धरला खंय तेतून खंय इलिगल लिकर आसा. वेंगुर्ल्या मठान थंयसर इलिगल लिकर धरला. सो आयज खंय व्हरून सोडून उठला तर म्हाका कांय कळना प्रमोद सावंत. आयज प्रॉब्लम कितें जाला जाणा आयज हे भारतीय जनता पार्टी कडेन हेड मास्टर ना. हेंचो पयलीं जो मनोहर पर्रीकर हेड मास्टर आसलेलो न्हू कितें थंय मातशें हे कंट्रोलान आसलें. मागीर तो तेंचो दुसरो हेड मास्टर मागीर आमचो सतीश ढोण हो एक हेड मास्टर बरो आसलेलो कंट्रोलान आसलें मातशें. आतां आपणाक जाय तो कारबार कोण कोणाक विचारिना. CM म्हणटा कितें सांग बाकीच्या मंत्र्यांक तुका जाय ते कर आपूण आपणाक जाय ते करता. तुमी म्हाज्या हितून इंटरफियर जावं नाका आपूण तुमच्या हितून इंटरफियर जायना. आयज आमी ईच एंड एवरी मिनिस्ट्री पळयता सगळे हितून आहा संशयाचे घेऱ्यान आसात सगळे जाण. आयज आमी CMा कडेन जे मिनिस्ट्री आहा
मायनिंग डिपार्टमेंट जावं एड्युकेशन डिपार्टमेंट जावं सगळ्याचेर डाग लागलेलो आसा. एक मिनिस्ट्री आयज एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचो स्कॅम जाल्लो आयकता आमी, समग्र शिक्षाचो बीन स्कॅम जाल्लो आयकता आमी. आयज अशें सगळे आयज आयज होम डिपार्टमेंट आयज रेल्वे मडगांव एक PI थंयसर ब्रायब घेतना ताका रंगी हात धरता. कितें आयज इलिगल लिकराचो हो स्कॅम सगळो भायर सरता. सत्यपाल मलिकान स्टेटमेंट केल्लें की गोंयचो CM आनी तेची बायलीचेर एलिगेशन घातलें तेणी, तेचेर कांय एक्शन जावंक ना. सो आयज हें सरकार आमकां खंय पावोवपाक उठलां हे भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांनी आमकां सांगपाचें. कितें कोण कंट्रोल करतलो हेंकां? अरे आयज इलिगॅलिटीज लॉ अँड ऑर्डर टोटल कॉलेप्स जालेली आहे सारकी. आयज जे इलिगल स्मगलिंग जाता न्हू हे लिकराचें, दीस इज लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन. आयज जर सपोज इतले हे स्मगलिंग जाता, हे फक्त 2 गाडी आमकां आयज दिसले, तिसरी गाडी थंय महाराष्ट्रान धरली. कितें दिसली आमकां थंयसर इलिगॅलिटीज करतना, जाल्यार आनी कितले जाता आसतले हो प्रश्न चिन्ह. आनी हेचेर कंट्रोल खंय आहा? CM फक्त हांसून हांसून भाशणां दिता, भिवपाची गरज ना. अरे आनी इच अँड एवरी टायम हांवें पयलो CM गोंयचो पयलो जो हांसून हांसून इच अँड एवरीथींग गोश्टीची फकाणां करता. पयर जेन्ना GMCन एक प्रकार घडलो थंय सुद्दां फकाणां केली, खुर्ची हाडल्यान फुड्यान दवरली आनी खुर्चे कडेन माफी मागता म्हणपाक लागले. कितें करून उठल्या रे तुमी? आयज गोंयकारांनी तुमकां मत मारलेलें गोंय चलोवपाक, आमचे जमिनी शेतां रानां डोंगर न्हंय बांय झरे हे राखपाक, जाल्यार आयज हे आमचें जें सरकार आहा हे बिल्डर लॉबीक सरेंडर जाला, कसिनो लॉबीक सरेंडर जालेले आसा, कोल लॉबीक सरेंडर जालेले आसा. आयज जेन्ना कृत्य घडटा तेन्ना कोणी वचून जर कंप्लेंट करता, संजय बर्डे असलो एक्टिविस्ट त्या टायमाचेर त्या PIची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसता, तेणी थंयसर कंप्लेंट घेवपाक जायी. एंटी करप्शन ब्युरो जर थंयसर तेचे स्टेटमेंट घेता आनी तो जर PI तो जर कोण तो गव्हर्मेंट स्टाफ कितें एक्सायजाचो म्हणटा की आपूण तें केलां म्हणून, जाल्यार ताका कंप्लेंट करून सस्पेंड करपाची गरज आसा, इन्क्वायरी बसोवपाची गरज आसा. दॅट मिन्स आयज जर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी हेंच्यांनी असले क्रायम केले जाल्यार तुमी तांकां सगळ्यांक अशें माफ करतले? दॅट मिन्स आयज तुमी गोंयकारांचो छळ करपाक उठले. आयज भारतीय जनता पार्टींतलो एक आमदार छाती ठोकता आनी सांगता आपूण गुंडा म्हणून. म्हटले आमी सगळे तुमी तसलेच काय म्हणपाचे? आयज तुमी राजकारणी काय तुमी आनी कोण ते कळना. राजकारणी म्हणटा आपूण आमी गुंडा. एक जेन्ना गव्हर्मेंट ऑफिसर आपलें काम करपाक वयता त्या टायमार ताका तो आडयता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसराक आनी आपूण गुंडा म्हणून स्टेटमेंट करता. हें सारकें? दॅट मिन्स आयज जे भारतीय जनता पार्टीचे जे सरकार आसा हे ते सत्तेचेर बसपाच्या लायकीचे उरोंक ना. आयज तेंच्यांनी लोकांचो लोक आयज सगळो एकूच प्रश्न विचारता, हे सरकार कितें करपाक उठलां? हे सरकार गोंयाक खंय व्हरपाक उठलां? आयज आमी कन्वर्जना जे ह्या लेवलीचेर पयलें जी आमी केन्नाच पळोवंक नासलेली. कितें आनी आयज ह्या भारतीय जनता पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणटा की भाऊसाहेब बांदोडकरा फाटल्यान कितें हो CM बरो आसलो, तो CM बरो आसलो, तो CM बरो आसलो आनी आयच्या सरकाराक कंपेर करता. आयच्या सरकाराक तुमी कंपेर करता? आयच्या सरकाराक कंपेर करपाक शकता? म्हाज्या हिसपान जाल्यार ना. भाऊसाहेब बांदोडकरा फाटल्यान खंयचोच CM बरो जावंक ना. खंयचोच CM हे शंकर पळोवचीचे स्टेटमेंट भाऊसाहेब बांदोडकरा फाटल्यान खंयचोच CM बरो जावंक ना. आनी म्हाका जाल्यार दिसना आनी कोण जातलो. कित्याक सांग आयज ह्या राजकारण्यांक इतली आशा भरलेली आहा, ह्या आशेन कोण गोंय बरे भशेन चलोवपाक शकना. आयकलेली की CMन खंय आपले एका बरे मापे मित्राक सांवड्डेचे रोहन देसाय तेचें नांव, तेच्या फॅमिली मेंबरांक 2 लिकर शॉपां मोपा दिल्लेली आहा खंय आनी तेणी ती आउटसोर्स केल्लेली आहा खंय. हे एक स्टेटमेंट आमी आयकले. तेच्या उपरांत 40 लायसनां हायवेचेर दिले ज्या जाग्यार तुमी दिवंक शकना, ती लायसनां ह्या CMन दिले आनी हो सांगता आपूण गोंयांत राखतलो म्हणून. ह्या पद्दतीन गोंयांत राखतलो लिकर प्रमोट करून, इलिगल स्मगलिंग प्रमोट करून. तेच्या उपरांत मागीर दत्तप्रसाद नायक म्हणटा की सांग हे इलिगॅलिटीज जे आहा हे बंद जावपाक जाय, नाल्यार आमचो लिकर बिझनस जो गोंयांत लिगली चलता तो काबार जातलो, आमी सगळे काबार जातले. काबार जाले, गोंयकार सगळे काबार जाले. जे PWD कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां आसलेले आयज CM कडेन डिपार्टमेंट आहा ते PWD कॉन्ट्रॅक्टर काबार जाले ह्याच भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा खातीर. आयज जर गोंय कोण काबार करून उठले जाल्यार भारतीय जनता पार्टी आयज हे सरकार काबार करपाक उठले. तेच्या उपरांत मागीर आयज ज्या पद्दतीन हो गोंयचो सोरो इलिगली भायर वयता, कितें आतां कितले करोडाचो तो आमकां खबर ना. रेव्हेन्यू कोणाक लॉस जाता? हो आमच्या सरकाराक रेव्हेन्यू लॉस जाता. हितून इन्वॉल्व कोण आहे नाटकांनी? गव्हर्मेंट सर्वंट एक्सायज ऑफिसर इन्वॉल्व आसा. तेचेर कंप्लेंट कोण करिना? PI. सो म्हाजो आयचो डिमांड जो पेडण्याचो PI आहा
तेचेर पयलीं इन्क्वायरी बसोवपाक जाय की तेचो हात हितून कितें आहा आनी तेणी एफआयआर करून इन्क्वायरी कित्याक करूंक ना ती. कित्याक आयज आमी ईच एंड एवरी टायम पुलीस स्टेशनाचेर जेन्ना सामान्य लोक न्याय मागपाक वयता, कितें पयर पणजे आमी हांगा तालिगांवचो इन्सिडंट घडला, कितें बाबूस मनशाराच्या बायलेन उलट कंप्लेंट सिसील रॉड्रिगाचेर केली, जेणी ते दिसा तेंचेर कंप्लेंट केलेली. सो आयज हे प्रकार घडले, कोण हक्का खातीर झगडटा तेंचेर कंप्लेंटी जाता. सो म्हाजो डिमांड आहा पेडण्या पुलीस स्टेशनाच्या पीआयचेर कंप्लेंट जावपाक जाय, तेची इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी इन्क्वायरी करून म्हाजे हिसपान जाल्यार जेणी एफआयआर घेवंक ना 7 कंप्लेंटी दिवन सुद्दां ताका सस्पेंड करपाची गरज आसा. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.